नमस्कार. गोवा टुडे तुष्मा वरबाचे येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. डॉमनिकाचे घर सीज करून लॅपटॉप पत्रां तपासची सगळी कर्मां भायर सरतली. हिंदू रक्षा महाआघाडीची मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा घर सीज तपास चालू. धर्मांतराक खपोवन घेवचे ना. जीएमसीचे हॉस्टेलात ड्रग्सात सापडिल्ले शिकाऊ दोतोर रस्ट्रिकेट. डीनान काढली ऑर्द. युवा काँग्रेसीक एडिक्ट दोतोरांचो पुळको. माफियांचेर खंय एक्शन घेयात, दोतोरांचेर न्ही. दोडामार्गार कुडाशे न्हंयत मामा भाचीक मरण. ताळगांवचो 55 वर्साचो ॲडव्होकेट विजय पालेकार. हरमलची 13 वर्साची भाची तनिषा ठाकूर. बुट्टल्याक वाचोवंक गेल्ले कडेन दोगांय गेली. रेल्वे डबल ट्रॅकाक रेग्युलर फॉरेस्टात 2278 झाडांची कर्नाटकात कत्तल. कर्नाटकाची झाडां मारूंक घाई कित्याक? झाडां पावली खंय? काळी ब्रिगेड मागता चौकशी. गोंयांत टोमाटान गाठली 100. शेनवारा आशिल्ले 80 रुपया एका दिसात परत 100चेर. भाजेकार म्हणटा पावसान पीक कुसलें. क्रेटी फाटल्यान 300 रुपया वाड. गोयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्राओची कार्डिनल म्हूण बढती. व्हॅटिकना सावन पोप फ्रांसीस हांणी जारी केलो आदेश. 21 नव्या कार्डिनलांत 2 भारतीय, दुसरो हैदराबादचो. मान्सून केरळात पावलो. ब्रेस्तारा म्हणल्यार गोंयांत. गोयचे वेधशाळेचो फुडले 4 दीस येलो अलर्ट. गडगड जगला मारून पावस. नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वचचे न्ही म्हूण शिटकावणी. आनी कारवार नंदनगद्दा वागळेवाड्यार एक्सायजाचो घरार छापो. फेणी, सोरो, बियर धरून गोंय बनावटीचो 69,000 रुपयांचो सोरो धरलो. एकल्याक अटक. आता खबरो विस्तारान. ठोस पुरावे नासतना धरलो म्हूण 5 पिलर्साचो डॉमनीक सुटलो. सरकारान डॉमनिकाचे घर सीज करून ताचो लॅपटॉप, ताची पत्रां तपासची सगळी कर्मां भायर सरतली म्हूण हिंदू रक्षा महाआघाडी मागता. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसांनी डॉमनिकाचे घर सीज केलां दिसता. सगळे वटेन तपास चल्ला. मजगती महाआघाडीन म्हापशा गोवा फायल्स प्रदर्शन दवरिल्लें. बिली वत्सांचो धुडगूस घालपी शिवोले 5 पिलर्स चर्चीचो डॉमनीक मेडिकलाचे राजांव दिवन जामीन घेवन सुटलो. हिंदुत्ववादी म्हणटात धरचे आदी सगळे पुरावे ताब्यात घेवन धरपाचे. डॉमनिकाचे घर सीज करून तपास केल्यार खंय सगळी कर्मां भायर सरतली. याबद्दल मी सरकारचा सुद्धा निषेध करतोय. कारण तो माणूस अटक होऊन सुटतो कसा? म्हणजे तुमच्याकडे त्याचे पाहिजे तसे तुम्ही पुरावे जवळ केले नाहीत. पुरावे जवळ करण्यासाठी तुम्ही त्याच्या अड्ड्यावर धाड घातली पाहिजे. त्याचा लॅपटॉप जप्त केला पाहिजे. त्याच्याकडे असणारे पत्रव्यवहार जप्त केले पाहिजे. त्याने एवढी संपत्ती कुठून जमवली, तो काय धंदा करतो आणि त्यातनं किती कमाई असते, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून हे सगळे पुरावे जर पोलिसांनी कोर्टासमोर ठेवले असते तर त्याची सुटका झाली नसती, हे माझं म्हणणं. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसांनी दिसता डॉमनिकाचे घर सीज केला. सगळ्या आंगांनी तपास करता. धर्मांतरणाच्यो कारवायो खंय खपोवन घेवचे ना. तो सब कुछ इन्होंने सीज कर लिया है, वो ढूंढ रहे हैं और स्ट्रांगली दे आर इन्वेस्टिगेटिंग. इस तरह के ज़्यादा और कभी भी गोवा में इस तरह के धर्म परिवर्तन के केसेस को थारा नहीं दिया जाएगा. और जितना स्ट्रिक्टली एक्शन इस तरह के एक्टिविटी जो सब लोग कर रहे हैं, इसी तरह के सभी के ऊपर हम एक्टिविटी करेंगे. मुझे लगता है ये जो डॉमनिक बोल के जो हैं वो इस तरह से जो गरीब लोग रहते थे, इनके ऊपर पैसे या बाकी की लालच दे के वो धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रवृत्त करता था. तो फिर द गवर्नमेंट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. मजगती हिंदू रक्षा महाआघाडीन म्हापशा गोवा फायल्स प्रदर्शन दवरिल्ले. थंय सभेत सरकारा कडेन मागण्यांचे थाराव जाले. इन्क्विजिशन शिवाजी महाराजा विशीं धडे अभ्यासक्रमात आसूंक जाय म्हूण थाराव.
पोन्ने गोंया हातकात्रो खांब्या कडेन त्या हातकात्र्याचो इतिहास बरयल्लो जाय. टुरिस्टांकूय इतिहास कळपाक जाय, सरकारा कडेन मागणी. धर्मांतर विरोधी कायदा अँटी कन्व्हर्शन बिल आहे तर ते सरकारने लवकरात लवकर पास करून घ्यावं. तसंच जे शालेय शिक्षण आहे तर त्याच्यामध्ये आपला जो इतिहास आहे त्यामध्ये इन्क्विजिशनचा इतिहास आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास आहे तोही अंतर्भूत करावा. तसंच हातकात्रो काम जो आहे तर त्याचं संरक्षण व्हावं आणि त्या हातकात्रो खांबाच्या तिथेसुद्धा जो तिथला इतिहास आहे त्या हातकात्रो खांबासंदर्भातला जो इतिहास आहे तर तो तिथे लिहिलेला असला पाहिजे. म्हणजे येणारे जे टुरिस्ट लोक आहेत तर त्यांनासुद्धा ते कळलं पाहिजे की नेमकं इथे जे हिंदू होते त्यांच्यावरती कसे अत्याचार होत होते. तर हा भाग जो इतिहास आपल्या हिंदूंनी इथे भोगलेला आहे, पूर्वजांनी भोगलेला आहे, तो सर्वांपर्यंत जावा अशी आपली सरकार दरबारी मागणी असणार आहे. हांगासल्या गोंयचे फादरान उल्लेख केलो की पोर्तुगीज हांगासर मोगान आयले, मोगान रावले, मोगान गेले. हो मोग कितें आसलो हे सत्य हांगासर ह्या प्रदर्शनांतल्यान दिसून येता. आमी मागता गोंयच्या जनते कडेन की तुमी हे प्रदर्शन पळयात, जाणून घेया, जंय आवश्यक आसा थंय आमी येवपाक तयार आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जीएमसीच्या हॉस्टेलात ड्रग्सात सापडिल्ले शिकाऊ दोतोर रस्टिकेट डिनान अर्द काढली. युथ काँग्रेसीक एडिक्ट दोतोरांचो पुळको ड्रग्स घेता म्हूण तांचो खंय करियर काबार करचो न्ही, आनीकूय अशे भुरगे मेळ्यार तांचेरूय एक्शन घेतले काय म्हूण प्रस्न. ड्रग्सांक खंय सरकार जबाबदार, आदी ड्रग्स माफियाक धरचे, वेल्यान आरोग्य मंत्री टार्गेटार. जीएमसीच्या हॉस्टेलात ड्रग्स प्रकरणात सापडिल्ल्या 5 भुरगे, 4 चले आणि 1 चली, 5 जाणां रस्टिकेट. आरोग्य मंत्री विश्वजितान प्रकरणाची खर दखल घेतल्या उपरांत डिनाच्या कचेरेन अर्द काढली. 5 जाणां MBBS करून इंटर्नशिपाक पाविल्ली. फुडल्या अर्दी मेरेन जीएमसींतल्यान रस्ट्रिकेट म्हूण अर्द. युवा काँग्रेसीक रस्ट्रिकेट केल्ल्या एडिक्ट दोतोरांचो पुळको. दोतोरांचेर हात घालतात, तांचो करियर काबार जाता म्हूण काँग्रेसीक दुखता. पुलिसांनी खंय ड्रग्स माफियाक धरचे, दोतोरांक न्ही. हेल्थ मिनिस्टर जर ह्या भुरग्यांक रेस्ट्रिकेट करता, हांव हेल्थ मिनिस्टराक प्रश्न करपाक सोदता की तुज्या 70 पासून आज ड्रग्स पावल्ले आसा. ह्या 70 जे तुजे तरणाटे भुरगे आसा ते ज्या ड्रग्साचें सेवन करता तांकां तूं तेंचेर कितें एक्शन घेतलो? कित्याक हे ड्रग्स आज परत सांगता, हे ड्रग्स आज कोस्टल बेल्टा पुरते मर्यादीत ना, आज सगळे कडेन पावल्ले आसा. आज जेन्ना हे जीएमसी जेन्ना हे हॉस्टेलान मेळटा, सायडीकूच कुजिरा कॉम्प्लेक्स आसा. फाल्यां थंय जर कुजिरा कॉम्प्लेक्सान जर खंय स्कुलाची भुरगीं जर हे ड्रग्स सेवन करता आसतना सांपडली, ती आमी नविदाद धरची न्ही. आमचे फार्मागुडयेर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन तर अक्षरशः ड्रग पेडलर्स भोंवता आसतना दिश्टी पडटा. तेजेर कोणूच एक्शन घेना. सो आमची मागणी आसा की हे तुमी ह्या भुरग्यांक जे बळी दिल्ले आसा आज 5 भुरग्यांक, ह्या 5 भुरग्यांक बळी दिवन तुमी तेंचो करियर काबार करपाक उठल्या. ते पसून कितके जाले जाल्यार खूब मेहनत करून, परिश्रम करून आज ह्या लेवलाचेर पावल्ले आसतले. तेंची मिस्टेक जाल्या. ड्रग्स घेवप ही व्हडली मिस्टेक तेंच्यांनी केल्ली आसा. तेंच्या खातीर हरशीं तांकां कितें सजा करपाक जाय, पूण रेस्ट्रिकेट करून त्या लेवलाचेर न्ही. गोंयान कितकेशे भुरगे आज ड्रग्साच्या मार्गार गेल्ले आसा. हांकां कितें तरी कावन्सिलींग करून कितें तरी तांकां सुदारपाचोच प्रयत्न करा. कित्याक ड्रग ट्रेड ही तुमच्या आशिर्वादान चलता. तुमच्या आशिर्वादान जेन्ना चलता, तुमी कोणी जर मिस्टेक केली तुमी इक्वली जबाबदार आसा तेका. हे ड्रग्स येयला ते कशें येयला, कित्याक येयला आनी कितले क्वॉन्टिटीन येयला ते. सो वी वॉन्ट टू कॅच द ड्रग लॉर्ड, वी वॉन्ट टू कॅच द सोर्स. ते भुरगे आहा तांकां इतले हार्श डिसिजन घेवपाचें न्हू. फुडें आनीक भुरगे मेवतले, सो तांकांय काडटले तुमी. thorough investigation जावपाक जाय that how this drug has entered, because it is a complete failure on the administration. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. दोडा मार्गार कुडाशे न्हंयत बुडून मामा भाची सोंपली. ताळगांवचो 55 वर्साचो ॲडव्होकेट विजय पालेकार आनी ताची हरमलची भाची तनिषा ठाकूर ही 13 वर्साची. दोगांय शेनवारा दनपारा बुडली. दोगांकूय उदकांतल्यान काडून पेडणे कासरवण्णे हेल्थ सेंटरांत व्हेल्ली. थंय दोगांकूय मृत घोशीत केली. प्रकरण दोडा मार्गाच्या पुलिशे कडेन पावलां. दोडा मार्गार कुडाशे न्हंयत बुडून मामा भाची गेली. ताळगांवचो 55 वर्सांचो ॲडव्होकेट विजय पालेकार आनी ताची फामील, बायले वटेनची फामील, फ्रेंड अशे 25 जाण मेळून कुडाशे पिकनिकेक गेल्ले. थंयच्या न्हंयत न्हातना ग्रुपांतली एकली बायल बुडपाक लागली. तिका वाचोवंक म्हूण 13 वर्सांचे तनिशान यत्न केलो. बरोबर विजयानूय तिका भायर काडूंक धांव मारली. ते बायलेक भायर काडटना तनिशा फाटीं उरले. ताका पेंवंक जमना तें पळोवन विजयान परत उदकांत उडी मारली. कांय वेळान दोगांय बुडली.
बाकीच्यांचो बोवाळ आयकून कुडाशेचो लोक पावलो. तनिशा आनी विजयाक थळाव्यांनीच भायर काडले. तांकां पेडणे कासारवान्ने हेल्थ सेंटरांत व्हेली. थंय दोगांकूय मृत घोशीत केली. प्रकरण दोडामार्गाचे पुलिशे कडेन पावलां. भाशेक वाचयता भाव फुडें उदकान गेलो ताका वाचोवपाक. ते थंय पुलिशी आमकां स्टोरी खबर ना. तो व्हांवून थंय बुडलो. जेन्ना आमकां मागीर कळयलें, जेन्ना आमचे गांवचे सगळे भुरगे गेले पेडण्या पेडण्या थंय गेले पालया तें हॉस्पिटलान वयतकीर तेन्ना भावाक वयता तेन्ना आमकां कळयलें कितें तें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रेल्वे डबल ट्रॅकिंगात काळी व्याघ्र वाठारांत तीनय घाट कॅसल रॉक करंजोळ भागातली 2097 जाल्यार रेग्युलर रानातली 2278 झाडां मारपाची ऑर्डर जाल्ली. कोर्टान प्रकल्पाचेर निर्बंध घाल्ल्यान काळी वाठारांतली झाडां वाचली, मात रेग्युलर रानातली मारली आनी विकूनय मेकळे जाले. काळी ब्रिगेडीन प्रकरण एक्सपोज केलां. झाडां मारूंक घाई कित्याक काय म्हूण प्रस्न. रेल्वे डबल ट्रॅकिंगा खातीर काळी व्याघ्र वाठारांतली 2097 झाडां मारपाक व्याघ्र संरक्षीत प्रदेश संचालकान मान्यताय दिल्ली. तशेंच हल्ल्यार वन विभागाच्या उपसंरक्षणाधिकाऱ्यान रेग्युलर फॉरेस्टांतली 2278 झाडां मारपा खातीर ऑर्डर दिल्ली. ते वेळार रिटायर्ड राना अधिकारी यल्लप्पा रेड्डी हाणें कर्नाटक हायकोर्टात जनहीत याचिका घालून 50 परस मायज झाडां मारतले जाल्यार जनमत घेवंक जाय म्हूण मागणी केल्ली. हे वटेन गोंयचे एक्टिविस्टूय हायकोर्टात पाविल्ले. हाचो निकाल जावचे आदींच कर्नाटकान रेग्युलर रानांतली झाडां मारली. मजगतीं कोर्टान प्रकल्पाचेरूय निर्बंध घाल्ल्यान झाडां मारपाचें बंद जालें. कर्नाटकान रेग्युलर फॉरेस्टांतली मारिल्ली झाडां विकली म्हूण जोयडाच्या काळी ब्रिगेडीचो दावो. ब्रिगेड चवकशी मागता. कोर्टाच्या निर्बंधान काळी व्याघ्र वाठारांतली झाडां वाचली. तर आता एक प्रश्न असो उरलो की जी झाडां कटींग जाली रेग्युलर फॉरेस्टीन, तर त्या झाडाची एन्क्वायरी जावपाक जाय की इतल्या गडबडीन हेच्या फाटल्यान कोण आसा आनी इतक्या गडबडीन कशी ऑर्डर इश्यू जाली आनी झाडां कटींग कशी जाली. हेचो बरोचसो भ्रश्टाचार जावपाचो चान्स आसा हितून. तर हेजी एन्क्वायरी जावपाक जाय आनी जे अधिकारी हेका जबाबदार आसात त्या सगळ्याचेर एक्शन जावपाक जाय म्हूण काळी ब्रिगेडार सरकारा कडेन विनंती करता. प्रुडंटा खातीर कारवारच्यान प्रमोद फोंडे. गोंयांत टमाटांची 100. शेनवारा देंवन 80 जाल्ले, आयतारा परत एकदम 100. भाज्येकार म्हणटा टमाटांचे पीक अवेळी पावसान पेड्यार जालां, ताका लागून शॉर्टेज. टमाटांची 20-25 किलांची क्रेट 300 रुपयान म्हारग जाल्या. स्टॉकूय वेळार येना. ह्या कारणाक लागून रेट वाडल्या. भाजी पावस हालादात टमाटाक मारामारी. दोन सप्तकां फाटीं 20-25 रुपया किलो आशिल्ले टोमाट 100 पावले. शेनवारा मातसो देंवन 80 रुपया जाल्लो. आयतारा परत एकदम 100. सप्तकभर जाले टोमाट 100चे म्हऱ्यान घुटमळटा. आता पावसान सारके येना स्टॉक. एक दीस येयल्यार एक दीस गाडी येना, ताका लागून स्टॉक ना म्हणून रेट वाडल्ले आसा. सध्या रेट कितें? रेट काल 80 आहले, आज 100 जाल्ले. पावसाक लागून रेट वाडल्या. स्टॉकूय सारको येना, येता तो म्हारग. क्रेटी फाटल्यान 300 रुपया वाडले. ताका लागून रेट वाडोवची पडली, भाजयेकार सांगतात. आता सद्याक आज कोणाची गाडी येवंक ना टमाटाचे. आज आमकां रेट वाडोवन दिला. 2000 रुपया क्रेटी दिला. काल पयर 1600-1700 रुपये दिल्ले. आता 300 रुपया एक क्रेटीचेर वाडला. एक क्रेटीन 20-22 किलो टमाटा येता आनी तितून थोडी आता पेड्यारूय येता. 100 रुपये किलो. काल कितें आसलो? काल 80 था. शॉर्टेज है. माल शॉर्टेज है ना उसलिए ऐसा हो रहा. टमाटा किधर से आता है? ये नासिक आता. नासिक नाशिकात पास पडलो. हाँ कितने? वो 2000 रुपये एक क्रेट है. 2400-2200 ऐसा एक क्रेट आता. 25-26 किलो का. आज कितने का खरीदा? आज 2300 रुपये किलो एक क्रेट है. 1 किलो खातले न्हू ते हाफ किलो घेतात. मारू जाल्यार खावपा देत न्हू. मारूक येतात पावसाक लागून. पावस खूब आसा न्हू, ते मारूक आतां पेड्यार जाता टमाटा. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी साहिल मांद्रेकार. गोंय दमावांचो आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरावाची कार्डिनल म्हूण बढती. व्हॅटिकना सावन पोप फ्रांसिसान आदेश जारी केलो. 21 नव्या कार्डिनलांची व्हॅटिकनात घोशणा. तातूंत 2 भारतीय, एक गोंयचो आर्चबिशप, दुसरो हैदराबादचो आर्चबिशप एंटनी पुला.
दोगूय कार्डिनलाचे परिशदेचेर आसतले. नव्या कार्डिनलांची 27 ऑगस्टाक व्हॅटिकनात परिशद. Monsignor Felipe Neri Antonio Sebastião da Rosario Ferrão, arcivescovo de Goa e Dalmau, India. घेऊया एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया. गोवा डेअरीन केल्ले दूध दरवाडीचेर दूधकारांक उमेद. 4 रुपया दरवाड, तातले 2 रुपया डेअरीक आनी 2 रुपया दूधकारांक. दूधकार म्हणटा डेअरीन अशेंच प्रोत्साहन दिवचें. बरोबर खावडीचो प्रेस मातसो देंवोवचो. दुधाचेर आधारभूत मोल शक्य जाता जाल्यार वाडोवचें म्हूण आनीक एक मागणी. हय, आमकां 2 रुपया तेणी आतां पळय आमकां 2 रुपया आनी डेअरीक 2 रुपया, सरकाराक 2 रुपया म्हटल्यार तो आमकां फायदो आमकां जाला. आनी चड करून आमकां तेजो खूब बरो जाता, कित्याक आमकां मातशें कमी पडटालें तें आतां मातशें गोवोरमेंटान हेजेर विचार करून पळय तें वाडयलां. तेजेर आमकां आतां 2 रुपया मेळटा तेजेर आमी मातशें सॅटिस्फायड आसा. शेतकरी फार्मर मातशें आतां मातशें खूश आसा. मातशें पेंडीचे दर मातशें कमी जाल्यार मातसो आनी फायदो जातलो आसलो. पूण ते आतां ते आमी हें करतले, सरकारा कडेन हें करतले की पेंड मातशें देंवोवपाचे प्रयत्न करूं लायतले. बरें. कितें फायदो जाला काय कसो कितें? फायदो जालो न्हू. 2 रुपया वाडप म्हणजे फायदो जाला आमकां. हितून बरें आहा न्हू 2 रुपया वाडल्याय ती आमकां फार्मरांक. आनी लोकांक एनकरेज कशें जातलें जेन्ना तुमकां सगळे फार्मर्सांक जेन्ना अशे पयशे वाडोवन मेळटा तेन्ना? तें बरें दिसता न्हू सगळ्यांक लोकांक. जे आतां सोसायटीन पळय आतां मिल्क हें दिलां आमकां, प्रायस वाडोवन दिला 1-2 रुपया. ते सगळे आतां फार्मर आमचे बरे खुशी आसा. अशें आतां गोवोरमेंटानूय आमचे आतां हे पळय आतां 60% दिवपाचें म्हणजे अशें लिकेज जाल्या ती तेणी करून दिवचें आमकां अशी, कित्याक मातसो हेल्प जातलो. तर सरकारान जी सपोर्ट प्रायजाचो जो 40% जो शेतकऱ्यांक मेळटा त्याच बरोबर जर 50% जर जालो जाल्यार तो आनीक शेतकऱ्यांक आमच्या फायदेशीर आसतलें. त्याच बरोबर आमकां संपूर्ण आश्वासन आसा जे आमचे मुख्यमंत्री आसा श्री प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर आमचे जे मिनिस्टर आसा श्री सुभाष शिरोडकर, तांचे स्वताहून अशें मत आसा की शेतकऱ्यांचो फायदो जावचो. ह्याच बरोबर हे एक ल्हानशी जी सुरवात केल्ली आसा ती खूब फायदेशीर आसा आनी ह्यान फुडें अशेंच शेतकऱ्यांक लाभ मेळचो. ब्रेस्तार म्हणल्यार गोंयांत मान्सून केरळात पावलो. वर्सुकी पावता ताचे 3 दीस आदींच पावलो. गोंयांत पावंक 4 दीस वतले. हवामान खातें सांगता ते प्रमाण मान्सूनाचे ढग कर्नाटक महाराष्ट्रा वटेन फुडें सरकतात. गोंयचे वेधशाळेचो फुडले 4 दीस ब्रेस्तार मेरेन येलो अलर्ट. ह्या 4 दिसांत खंय गडगड जगलां मारून पावस. नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चें न्ही म्हूण शिटकावणी. मान्सून केरळात पावलो. वर्सुकी पावता ताचे 3 दीस आदींच. कांय दिसां फाटीं हवामान खात्यान 27 मायाक मान्सून केरळात पावतलो म्हूण अदमास केल्लो. आदल्या अदमासा प्रमाण 2 दीस उसरां. केरळांतल्यान मान्सूनाचे ढग कर्नाटक महाराष्ट्राचे दिशेन सरकतात म्हूण हवामान खातें सांगता. तशें जाल्यार 4 दिसांत मान्सून गोंयांत. हे वटेन गोंयचे वेधशाळेन सोमार ते ब्रेस्तार 4 दीस येलो अलर्ट दिला. 4 दिसांत गडगड जगलां मारून 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें मारून पावसाचो अदमास. नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चें न्ही म्हूण शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नारायणा ग्रुपान मुष्टिफंड हायस्कुलाक बरोबर घेवन तिसवाडी तालुक्यांतल्या 8वी ते 10वीच्या भुरग्यां खातीर गणित आनी विज्ञान विशयाचेर 5 दिसांची कार्यशाळा दवरिल्ली. 8वे सकयल भुरगेय कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ले. कोविडाच्या अरिश्टांत भुरग्यांचे शिक्षणांत जाल्ले लुकसाण भरून काडपा खातीर म्हूण हो एक यत्न. उपक्रमाक भुरग्यांचो खंय रिस्पॉन्स बरो मेळटा. We thought probably before the academic year begins, if we could have this 5 days workshop, it will surely benefit the kids to revise some important topics, and the academic year would be much more benefited than it would have been otherwise. The students here have been extremely well. They have been very communicative, very responsive, and they have grasped whatever best we have taught them, because we have been conducting a lot of quizzes to check whether whatever
whatever we have delivered to them, they have really understood it or no. And we are very pleased to see that yes, students have also been equally attentive and tried to gain maximum from whatever we have taught in this workshop. And I had a very good experience. The teachers explaining was very good, and even though I was underage, I could still understand and everything. म्हाका हितून खूब मज्जा आयली, फन आसा, टिचरी खूब बरें शिकयता, बरें दिसलें, खूब नॉलेज गावली बायोलॉजी केमिस्ट्रीची. ऑफलायन क्लासीसांनी बोर जातालें, आमकां डावट विचारूंक मेळनासलें. हांगानी आपूण डावट आमी क्लियर करूंक शकता, आमी आनी कितें विचारूंक शकता टिचरी. I've been attending classes of Narayana past 2 years. I've been attending it online. So this time I have attended it offline, and it was a great fun. Now I gained more info on it, and it was really interesting. The teacher explaining is very good. Maths, physics, chemistry, bio, all subjects were taught very good. The class was fun. Teachers weren't too strict. The whole 5 days were very good. वारकाच्या मदर इंडिया सलूनाची NOC फाटी घेवची म्हूण साज उजेदी आरियालाचे पंच मागतात. कापिल्ले केस, टिश्यू पेपर असली घाण खंय ट्रक भरून वारका सावन थंय हाडून उडयतात. पंचायत वांगड्यांचे सायट इन्स्पेक्शन. कोयरात साजीत म्हणटा ताचे नावाची पार्सलां. पर्यावरण पिड्ड्यार करता म्हूण पंचायत खंय ताका फायन मारतली. हांव डेप्युटी सरपंच ट्रेसी फेर्नांडीस. हिंगा आमकां सांगले ते भाशेन सरपंचान ऑलरेडी आमकां एक पंच मेंबर आल्कांत्रान सांगलोलें हिंग गार्बेज आहा म्हूण. हिंग आम स्पॉटाचेर येयले जाल्यार हें सलूना गार्बेज मदर इंडिया म्हणटा वारका. आमगे गांवान उडोवप म्हळ्यार मातशें देखून चोय आमगे इतले ऑलरेडी गार्बेजी प्रॉब्लम ऑलरेडी आहा. सो आतां आनको हें गार्बेज उडोवन आनी हें सगळें आमी हें मेस आमी घेवप म्हळ्यार बरें न्हू. सो आमी वी वील टेक द नेसेसरी एक्शन आनी जाता ती भाशेन आमी पुलिसाक देखून आमी सांगतले. सकाळीं म्हाका आमगे एक पंचान फोन केलो की आमगे हिंगा मातेम रोड क्रेसराक ऑपोजीट वॉटर बॉडीज थिंगा गार्बेज उडयलो म्हणून जायते आख्खो ट्रक बंद. सो आमी आतां सगळे पंच आमी सगळे मेंबरांक फोन केलो. ऑलमोस्ट आमी सगळे येयले आनी थोडे आतां येवपा आतां. सो ते चॅक करपाक गेले कित्याक मेळट काय आमकां एविडन्स. सो आमी उसकडून चल जाल्यार आमकां थंय फ्लिपकार्टाची 2-3 हें मेळ्ळे पॅकेटां. ते मदर इंडिया सलून मेक हें एड आसा तेजेर आनी तेजे कोडा ती वारका मो. सो बेज जावन आमी रिपोर्ट आपयला आनी पुलिसांक हें केलां. सो आमी ताका लेटर काडलो ऑफिशियल इतलें पेमेंट करपाचो येता नाजाल्यार आमी पुलीस केस करतले. मदर इंडिया सलून वारका आनी कोण तो साजीद नांवाचे ते ही ऑर्डर पावताय. सो हांव मागोता विलेज पंचायत ऑफ वारका हेजी जाता तितू बेगीन हेजे लायसन्स तुमी रिवोक करचें. कित्याक तेणें आपल्यागे वारका गांवांत सोडून आमगे सांजवेदी आरेल गांवांत हाडलोल्या. आनी ही वॉटर बॉडी हे वॉटर बॉडी हें उदक उदता आनी हें सगळें आमगे बॅलन्स करपाचें. आनी आयज हें उदकांत पावस जालो जाल्यार गार्बेज खंय पावपाची. सो एविडन्स मेळ्ळ्यार आमी पयलें आमी हे सगळे केस आनी हे टिश्यू ही सलूनांतली गार्बेज आनी इट्स व्हेरी हार्मफूल. कित्याक वास मारता ती सोंसपाक जायना. आनी 1 आनी 2 दिसां गार्बेज न्हू म्हाका जायते स्टॉक केलेली. कारवार नंदन गद्दा वागळेवाड्यार एका घरार छापो मारून एक्सायजान गोंय बनावटीचो सुमार 69,000 रुपयांचो सोरो धरलो. ह्या प्रकरणात गोपाळ हरिकांत्र म्हणटा ताका धरला. एक्सायजान छापो मारलो तेन्ना गोंयची 53 लिटर फेणी, 67 लिटर सोरो आनी 51 लिटर गोंय बनावटीची बियर सापडली. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.